10वो डीडी कोसंबी विचारांचो महोत्सव 13 फेब्रुवारी सावन सुरवात जाता। 13 ते 17 फेब्रुवारी मजगती हो महोत्सव जातलो। या महोत्सवात संदेश खादूर, वायल्ड लायफ फोटोग्राफर डॉ. शुभा काळे, डॉ. सुजाता मित्रा, प्राध्यापक विक्रम पटेल आणि जॅक सिम हांची व्याख्यानां जातली। गोय सरकाराचे कला आणि संस्कृती खाते या महोत्सवाचे आयोजन करता। RDX गोवा पणजेच्या संजय मुनोली। हे डीडी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडियाजचे 10वें वर्स हो 10वो डीडी कोसंबी विचार महोत्सव ह्या वर्साक 13 फेब्रुवारी ते 17 फेब्रुवारी या दरम्यान जातलो। कला आणि संस्कृती सचिव दौलत हवालदार हांच्या हस्ते ह्या कोसंबी फेस्टिवलाचे उक्तावण जातले। पहिल्या दिसाक संदेश कडूर हांचे लेक्चर जातले इंडियाज माउंटन्स ऑफ लायफ ह्या विशयाचेर जातले। दुसऱ्या दिसाक शुभा टोले हांचे वायरिंग ऑफ द ब्रेन ह्या विशयाचेर लेक्चर जातले आणि तिसऱ्या दिसाक द फ्युचर ऑफ लर्निंग ह्या विशयाचेर शिक्षणाचे मुखावेले फ्युचर कशें आसा ह्या विशयाचेर सुगाता मित्रा हांचे लेक्चर जातले। सुगाता मित्रा UKचे प्रोफेसर आसात, युनायटेड किंगडम इंग्लंडाचे प्रोफेसर। ते जरी भारतीय असले तरी इंग्लंडांतल्यान ते मुद्दाम येतात हांगा लेक्चर दिवपाक। त्यानंतरचे लेक्चर पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हँड ह्या विशयाचेर प्रोफेसर विक्रम पटेल हांचे लेक्चर जातले आणि शेवटचे लेक्चर क्रिएटिंग अ ग्लोबल मुवमेंट फॉर सॅनिटेशन ह्या विशयाचेर जॅक सिंग हांचे लेक्चर जातले। ते मुद्दाम सिंगापूरच्यान हांगा लेक्चर दिवपा खातीर येतात। तर आज वेर आमी 9 डीडी कोसंबी विचार महोत्सवाक सगळ्या लोकांनी उपाट प्रतिसाद दिला आणि कला आणि संस्कृती खात्याचो एक असो स्तुत्य असो हो उपक्रम आणि हे 10वें वर्स आशिल्ल्यान आमी ह्या पयलीं प्रसिद्धी दिल्ली आसा आणि 10वें वर्स आशिल्ल्यान ह्याका चड आनी चड लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटलो अशी आमी अपेक्षा करतात। आणि ह्या वर्साक हो फेस्टिवल को-पॉवर्ड बाय HDFC ह्या बँकेन आमकां सपोर्ट केला आसा। तर हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर आसात सिद्धार्थ दे गोवा, जाणी सगळ्या गेस्टाची आमची रावपाची आणि जेवण खाणाची व्यवस्था उबारल्या। डिझायन आणि डेकोर पार्टनर आसात मार्टिन्स, लेजर अँड ग्राफिक्स। आनी वेन्यू पार्टनर आसात कला अकादमी आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा। स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचो ग्राउंड आमी पार्किंगा खातीर स्पेशल घेतिल्लो आसा। रेडिओ पार्टनर आमचे आसात बिग 92.7 FM। वेब पार्टनर आसात टीम इनर्शिया। वेब कास्टिंग पार्टनर आसात M इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रॅव्हल पार्टनर आसात ट्रॅव्हल शॉप आणि हो इव्हेंट आमकां मंजिनीस आणि रिफ्रेशमेंट हांगा आमकां स्पॉन्सर करून सपोर्ट केल्ले आसा। ह्या वर्साचो हो महोत्सव चडांत चड लोकांनी येवन पळोवचो अशी आमची अपेक्षा आसा।